नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. गोंयांत टायगर रिझर्व करप ना शक्य, सांगता मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत. ओव्हर स्पिडीन गाडी चलोवपी 3000 जाल्यार सिग्नल मोडपी 2000 जाणांक AI कॅमेऱ्यांनी दिली तालावां. कारखान्याची रसायनां बेथोड्या मळांत सोडप्यांचेर जावची खर कारवाय, थळाव्या लोकांची मागणी. पेडण्या नागझरच्या सरकारी शाळेचे छप्पर गळटा, गटाराय तुंबल्यात, विद्यार्थ्यांच्या भलायके विशीं पालकांच्या मनात भिरांत. मडगांवच्या SGPDA मार्केटाच्या जळीमळी हळशिकावणो वाठार, गिरायकां सयत पसरेकार लेगीत बेजार. आणि सध्या टोमॅटो थारला स्टेटस सिंबॉल. टोमॅटो 120 ते 130 रुपया किल. आणि आता खबरो विस्तारांत. व्याघ्र संरक्षणाच्या निकशांत गोंय बसना, ताका लागून गोंयांत टायगर रिझर्व करप शक्य नाशिल्ल्याचें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. गोंय रानजीव मंडळान हो प्रस्ताव न्हयकारला. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी रानमंत्री विश्वजीत राणे हांच्या अध्यक्षताये खाला जाल्ल्या बसकेंत हो निर्णय जालो. म्हादय अभयारण्याच्या ल्हान आकाराक लागून हो प्रकल्प करप शक्य ना अशें कळटा. काल आमची स्टेट वायल्ड लायफ बोर्डाची पहिली मिटींग आशिल्ली. स्टेट वायल्ड लायफ बोर्डाच्या मिटिंगेन हांव, फॉरेस्ट मिनिस्टर्स, बाकीचे आमचे रिप्रेझेंटेटिव्ह MLA आणि त्याच बरोबर NGOs आणि ताचेर आशिल्ले सगळे मेंबर्स हे त्या मिटिंगेक प्रेझेंट आशिल्ले. चरवड्या धरणा खातीर पयलो एप्रुवल आमी प्रोजेक्ट एप्रुवल पास केला. त्याची गरज आसा. ताचो सरळ इम्पॅक्ट आनी हेचो सगळो जाणा जावन म्हणजे सगळो स्टडी करून ताज्या उपरांत चरवडे धरण हाज्या खातीर आमी एप्रुवल दिलो. दुसरो रिगार्डिंग द टायगर रिझर्व NCST हाज्या सॉरी म्हाका वर्ड कदाचित याद जायना, बट अकॉर्डिंग टू दॅट एप्रुवल स्टेट जी आसा पळय न्ही क्रायटेरियात फीट जायना, म्हणून आमी आत्ताच्या घडीक टायगर रिझर्वा खातीर आमी एप्रुवलूच जायना जाल्यार आमी स्टेटीक दिवपाचो प्रश्न येवना. त्या पद्दतीन आमी हायकोर्टाकूय बी आमच्या एफिडेविटांतल्यान कळयल्लें आसा. बट स्टेटी कडेन आशिल्ल्यो 7 सेंच्युरीज, वायल्ड लायफ सेंच्युरी ज्यो 7 आसा ताज्या अनुसार सगळे नॉर्म्स टायगर रिझर्वान जे बाकीचे जे येता पळय न्ही ते स्टेट सातत्यान तेजो कंटिन्युअसली फॉलोअप घेता. आनी वायल्ड लायफ 7 सेंच्युरी आसल्या कारणान सगळी प्रिकॉशन्स टायगराच्या बाबतींत आनी वायल्ड एनिमल्सच्या बाबतींत जितकी जितकी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय ती सगळी प्रिकॉशन्स ही सातत्यान वायल्ड लायफच्या बाबतींत आनी टायगरांच्या बाबतींत ही स्टेट घेता आनी हाज्या फुडेंय बी आमी घेतले. ट्राफीक पुलीस ना देखून गाडी सोडून घालया. तशेंच हेल्मेट काडून गाडी चलोवपाची मानसिकता जर आसात जाल्यार मातशे सादूर रावात. कित्याक तर 13 जाग्यांचेर बसयल्ले आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणजे AI कॅमेरे तुमचेर नजर दवरून आसात. शिमला जंक्शन, काकुलो मॉल, कस्टम हाऊस, दिवजा सर्कल, फेरी पॉइंट, पर्वरीचे हिरो होंडा जंक्शन, कला अकॅडमी, मालीम जंक्शन, कोकेरो सर्कल, 3 बिल्डिंग, बांबोळे जंक्शन, करांजळे आणि विद्यापीठ वाठारांत हे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स कॅमेरा बसयल्यात. पणजी आनी पर्वरचे मुख्य ट्रॅफिक जंक्शन तशेंच हेर मुख्य रस्त्यांचेर बसयल्ल्या 13 आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स कॅमेरांनी जून म्हयन्यांत 45,51,000ची तालावां दिल्यात.
ओव्हर स्पिडीन गाडी चलोवपी 3125 जाणांक तालावाद दिल्यात जाल्यार सिग्नल मोडपी 2852 जाणांक तालावाद दिल्यात. वर्षा आश्वेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयांत मायनिंग खणीची सुरवात शाश्वत पद्दतीन जावपा खातीर गोंय प्रदूशण महामंडळ कायद्याची कडक अंमलबजावणी करतले. शेतांचो इबाड आनी उदकाचो उणाव जावचो न्हय ह्या खातीर नव्या मायनिंग धन्यांक पर्यावरणाक जावपी परिणामाचें मूल्यांकन करप गरजेचें आसतलें. धन्यान अभ्यास करून शाश्वत मायनिंग काडपा खातीर कितें पावलां उबारूं येता हाचेर एक मायनिंग प्लॅन तयार करचो पडटलो. गोंय प्रदूशण महामंडळाचो अध्यक्ष महेश पाटीलान अशें सांगलां. गोमंतक टीव्हीच्या सडेतोड नायक ह्या कार्यावळीत तो उलयतालो. मायनिंग प्लॅनाची देखरेख करप हें महामंडळाचें कर्तव्य आनी समाज कायद्याचें उल्लंघन जाता अशें नजरेक येयलें जाल्यार महामंडळ खणी बंद उडोवपाक मेकळीक आसा अशेंय पाटीलान शिटकायलें. लोकांच्यो खर भावना कश्यो आसात ते तुमी पळयल्यात. सो अशे वेळार तुमकां दिसता की पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचेर एक जबाबदारी येता आनी ती जबाबदारी फुडें व्हरतना म्हणजे मायनिंग सुरू जावपाक जाय सगळेच म्हणटात, तुमकांय स्वता दिसता, पूण पर्यावरणा संदर्भात मातशें आनी इल्लें कडक धोरण कशें बाबा घेतलें? हातूंत भितर म्हणजे हनुमंत बाब म्हटलें तशेंच लोकांची भावना आसा, दोनूय आसात. म्हणजे मायन सुरू जावपा जाय एट द सेम टायम तांकां हें बाकीचें जें फाटीं कितें घडलां तांची पुनरावृत्ती ताची जावची न्हय. येस. हातूंत भितर आतां मेन इम्पॅक्ट म्हणल्यार सांगून आतां एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट एसेसमेंट करपा जाय. बरोबर. आनी एनवायरमेंटल मॅनेजमेंट प्लॅन इम्पॅक्ट करता आसतना कोणी नवो पात्र ऑक्शनर जावं लेजी आयलो ताणें सद्या परिस्थिती त्या मायनिंगची आनी भोंवतणीची गजाल अभ्यास करपा जाय. तो अभ्यास करून तांणी ठरोवपा जाय की बाबा हांगा आमी मायनिंग करता, सस्टेनेबल मायनिंग करता जाल्यार कितें कितें आपूण करतलो. तांणी म्हटल्यार उदक ना, उदक जाय. सिल्ट भोंवतणी आसा, सिल्ट काडूंक जाय. आनी आपूण फुडें मायनिंग करता आसतना ताका कसो मायनिंग करतलो हाजो सिस्टमॅटीक मायनिंग प्लॅन करपा जाय आनी ताका एनवायरमेंट मॅनेजमेंट प्लॅन करपा जाय. हे दोनूय केले की आनी म्हजे कोतान तरी सगळ्यात मोस्ट इम्पॉर्टंट इज मायनिंगा उपरांत ही लँड कशी रिक्लेम करतलो. म्हणजे ही फाल्यां गांवांक कशी वापर, कितें आसा मायनिंग करून गेलो म्हणून जायना, ही जमीन तशीच उरतली. पयलीं इतकी प्रोडक्टीव जावंक शकना पूण वेगळे तरेन आतां प्रोडक्टीव जावंक शकता. एका टायमार आमकां शेतां करपा जाय आशिल्लें, आतां मे बी ती काजी घालतले. पण मेनी ऑफ द मायन सगळ्यात तळप आशिल्लो, आतां तळप काय जायना. पयलीं आमी रानां लाकडां काडूंक वताले, आतां लाकडां कोणाक नाका, गॅस आसा. तें बाबा अल्टरनेटीव एग्रीकल्चर, टुरिजम, तांणी म्हटलें अशें उदकाचें एक व्हडलें तळें, एक्झॅक्टली मोठें तळें करपा जाता, हाजेर भर चड आसपा जाय. आनी म्हाका जर हें सगळें करीत जाल्यार करूंकूच जाय. आनी तुमी म्हटलें आमचो कितें रोल आसतलो, आमचो रोल आसतलो की हें प्लॅन केला तो मॉनिटर करप. एक हांव तुमकां हांगसर बशिल्लो एक एश्युरन्स दिता की हो मॉनिटरींग आमी क्लियर करतले गव्हर्मेंटा बरोबर. तातूंत भितर करता आसतना केन्ना ताजें आमकां शोकोस नोटीस ऑर तांकां प्रत्येक फावटी तांकां जें तुमी चुकलां तें करेक्ट करपाची ताका संदी दिवपा जाता. आनी आयकना जाल्यार आमकां बंद करपाची कायद्यान प्रवृत्ती आसा. बेतोड्या व्हाळांत कोण तरी कारखान्याचे दूशीत द्रव्य सोडटा अशें उक्ताडार आयला. हाका लागून उदक दूशीत जाता, उदकांतली नुस्तींय मरपाक लागल्या. हाचो धोको जनावरांक जावपाक लागलाच, तशेंच मनशांच्या भलायकेचेर लेगीत हाचो परिणाम जावपाची शक्यताय न्हयकारपाक येना. पेडण्या नागझर वाठारांतल्या सरकारी प्राथमीक विद्यालयाक गळटी लागल्या. छप्पराक गळटी लागिल्ल्यान विद्यार्थ्यांचे सामकेच हाल जातात. गटारां आनी आशी कुशिकच्या वाठारांत उदक सांचून राविल्ल्यान साथीचे रोगूय जावपाची शक्यताय न्हयकारपाक येना. देखून संबंदीत खात्यान ह्या गजाली कडेन लक्ष दिवचें अशी मागणी जावपाक लागल्या. मडगांवच्या SGPDA नुस्तें मार्केटा कुशीक आशिल्ल्या गटारांची सामकीच अवतिकाय जाल्या. हळशिकावण्या उदकान गटार पुराय भरिल्ल्यान ताचो घाणयारो जो वास आसा तो गिरायकांक येता आनी गिरायक बोवाळ मारतात. सोपो कर घेवपी कॉन्ट्रॅक्टर वेळेर सोपो वसुली करता, मात नितळसाणीची कामां करपाचें कांयच काना मनार घेना म्हणून नुस्तेकार विक्रेत्यांनी कागाळ केल्या. घाणयारो वास आयिल्ल्यान गिरायकूय थंय येना. देखून गिरायक ना जाल्यार आमी करचें तरी कितें अशे प्रश्न तांणी विचारल्यात.
आमी क्लिनींग कोत्ताय न्हू नुस्त्याक तेंक इतले पाट सांगलें क्लीन कर म्हूण एका आतां 2 वीक्स जाले तेंक सांगपा लागले ते केचे कॅर दोनाय आमी हॉस्पिटलीन गेल्ली सरान सांगिना आसोर भायर सोदतालो चोर मेळ्ळो दिसतोय आपूण सांगत म्हूण सांगला पूण तितलो टायम थंय गेलो एक्शन घेत म्हूण सांगिला सरान पूण तितलो टायम आतां येवन ते सोय ना हे सोय थंय कितें केलें तें हे सोय लोक येयलो गिराक म्हणटा घाण मारता कितें कोताय तुमी घाण मारता तुमी एक्शन घेनाय तुमी हॉस्पिटल वचून सांगनाय काय जाताय गिराक येवन आनी ते सर कितून तेन्ना आमी गिराक ना काय ना सारकें वास मात म्हणटा थिंगा येवपाचें अशें म्हणटा गिराक सगळीं कितें जाल्यार निवळ करता आमी तेंका सांगताय निवळ कराय म्हणून पूण आयज येतले फाल कोतले पर कोतले म्हणटाय पूण ते निवळ कोनाय ते सगळे गटाराक किळ पड आमी तेका सांगताय पूण ते निवळ कोनाय आमी आमगे पयशां फिनेल बीन आनी आमी वताय पयलीं आहलो तेन्ना फिनेल बीन काडटाले आनी आतां आयले न्यू पावणे न्यू गेलो ते सारकें क्लीन कोनाय तेका सांगताय टिकेट घेताय वयताय आमी आमगे पोस्ट दिताय पूण 2 दीस जाले आमकां टिकेट दिना कित्याक आमी तेका निवळ काय कोनाय सगळे गटाराक चिखल जाला वास कस्टमर मडगांवच्या एसजीपीडीए मार्केटात नुस्तें उजरावन कापून दिवपी विक्रेत्यांनी मार्केटात नितळसाण ना म्हणून एसजीपीडीएच्या अधिकाऱ्यांक कागाळ केल्ली. ह्या फाटभुंयेर बेरेस्तारा सांजेर एसजीपीडीएचो अध्यक्ष दाजी साळकारान ह्या वाठाराची पळोवणी केली आनी हो प्रश्न सुटाव करपाचें आश्वासन अधिकाऱ्यांक दिलेलें आसा. वन नेशन वन प्रॉडक्ट हे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी चालीक लायिल्ल्या संकल्पने वरवीं गोंयांत युनिटी मॉल उबारतले आनी हाचे खातीर 100 कोटी रुपया खर्च करपाची तरतूद सरकारान दवरल्या अशी माहिती पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन दिल्या. ह्या विशीं फुडल्या एका म्हयन्या भितर DPR तयार करून हे मसुदे जे आसा ते गोंय सरकाराक धाडटले अशें खंवटेन म्हटलां. ह्या वेळार वाणिज्य खात्याचे केंद्रीय राज्यमंत्री सोम प्रकाश हाजीर आशिल्ले. गोंयची फेणी आनी काजू ह्या 2 उत्पादनांक ह्या संकल्पने वरवीं आस्पावीत केल्ल्याची माहिती तांणी दिलेली आसा. The Unity Mall concept, as our Honorable Union Minister has said, is very important for every state, and we being a tourism state, it is very more important as we start showcasing Goa. When we talk about Goa beyond beaches and we move away, we need to also ensure that the tourists are able to explore much more. So as Honorable Minister has said, it is a very welcoming step, and I should thank him very much for his support always, as and when called for. एक फोन मारलो जाल्यार is immediately he ensures that things are moving, and that helps us when we talk about a double engine sarkar of the state and the center working together. This mechanism helps us to ensure that the right things come into Goa, and Unity Mall is one of the dream projects for all of us to ensure that it comes at the earliest. As we have committed, we will strive. The team here from industries to tourism and the collectors will strive to ensure that the land and other things detailing and the DPR within 1 month is submitted to the center, to his ministry, for which, based on which further support will help us to actually get this particular mall in reality. This will definitely help tourism at a large scale in not only showcasing our products of Kaju and Feni, which are ODOP, one district, one product, but also allow the people coming here to see products of every state in one particular area. देखिए ODOP में जो मेन प्रोडक्ट्स है उसको आइडेंटिफाई किया गया है. डजंट मीन दूसरे प्रोडक्ट्स को नहीं ध्यान देना है. एक पर्टिकुलर अटेंशन टुवर्ड द मेन प्रोडक्ट ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट है. उसमें उसकी मार्केटिंग कैसे हो, रिप्रोडक्शन में कैसे बढ़े, उसकी क्वालिटी कैसे बढ़े, इस पर सरकार ध्यान देगी. तो इससे जो प्रोडक्शन प्रोड्यूस करने वाले लोगों को भी फायदा होगा, एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट. तो एम्प्लॉयमेंट तो इसमें लेबर इंटेंसिव है, सारी लेबर इंटेंसिव सबसे ज़्यादा है. इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें लगे, उसको प्रॉपर पैसे मिले. मुझे बताया है तो सब्सिडी की स्कीम शुरू कर रहे हैं, सो दैट पीपल गेट अट्रैक्टेड टू दिस लेबर, जहाँ से बाहर ना जाए, यहाँ पे काम करे, तो ये काम कर रहे हैं.
जेवणातलो एक घटक आशिल्ल्या टोमॅटोचे दर देंवपाची आजुनूय कांय चिन्नां दिसनात. टोमॅटो म्हारग जाल्ल्यान सामान्य लोकांक सध्या तरी टोमॅटो खावप शक्य ना, तांकां तो खावपाक परवडना. दिवचलच्या कांय हॉटेलांनी तर टोमॅटोची भाजी किंवा सालाद हे खाद्य पदार्थ थंय गायबूच जाल्लेले दिश्टी पडटा, म्हणजे ते आतां दिवपाकूच सोदिनात. टोमॅटो म्हारग जाल्ल्यान ते वापरचे काय ना हाचो विचार लेगीत तांकां करचो पडटा अशें हॉटेलवाल्यांचें म्हणणें आसा. दिवचलच्या बाजारांत सध्या 120 ते 140 अशा रुपयाच्या किलोन टोमॅटोचे दर विकले वता आनी टोमॅटो आनिकूय म्हारग जावपाची चिन्नां विक्रेत्यां कडल्यान कळ्ळ्यात. ॲक्च्युअली आमकां तांबड भाजयेची परिस्थिती अशी जाल्ली आसा की तांबडां मार्केटांत 120 रुपया किलो जाल्ले आसा, 120 ते 140 रुपया. म्हाका दिसता म्हाज्या हितून पयलींच फावट तांबडांचो रेट असो जाल्लो आनी आयज परिस्थिती अशी जाल्ली की आयज जर आमकां तांबड जी करपाक जाय जाल्यार ती 120 रुपया कित्याक गिरायकाक तांबड जायच पडटा, दिवचीच पडटा. फाल्यां तांबड 120 रुपया जाले जाल्यार 150 रुपया सुद्दां जाले जाल्यार तांबड आमकां घेवचीच पडोन विकती घेवन ती तांबडा भाजी करचीच पडटा. कित्याक काही लोक असे आसा की तांकां तांबडच पाहिजे आनी ती तांबड भाजी जर ना जाल्यार कितें परतून वयता. ताका लागून आमकां ती सरकारान हेजी विचार घेवचे की ती तांबडो जो आसा तो हे कित्याक जिवनावश्यक वस्तू प्रत्येक घराघरांत स्त्री वागली सुद्दां किचनान सुद्दां रडटा टमाटा लागून. कित्याक टमाटो जो ना सगळे टमाटा टेस्टी हेका सगळ्याक घालता आमी. सरकारान हेजेर जरूर विचार करचो आनी हे जे तांबडांचो रेट आसा स्थिर दिवपाचो आनी आमकां तेजेर हेतून मुक्त करपाची, जेणे करून आमी गिरायकाक वेवस्थीत तांबड कित्याक तांबड भाजी आनी एक सालाद हे लोकांची खुबशे अशी आवडीची गोश्ट आसा. मालदीव हांगासर जाल्ल्या दक्षिण एशियाई बॉडी बिल्डिंग आनी फिजिक्स सर्तींत गोंयच्या गौरेश किनळेकर आनी विजय सुतार ह्या दोगा तरणाट्यांनी देशाक ब्रॉन्झ पदक मेळोवन दिलें. पेडणेच्या सुपुत्रान देशाक ब्रॉन्झ पदक मेळोवन दिल्ल्या खातीर पेडणेच्या मिशन फॉर लोकल वतीन गौरेश किनळेकराचो सत्कार जालो. घरा कायदेशीर आसात काय ना ह्या विशींची नोटीशी आयिल्ल्यान वडबाग उसगांवच्या लोकां मदीं भिरांत पातळ्ळा. कश्ट करून जागो घेवन घरा बांदल्यार आतां 8 वर्सां जालीं पंचायतीन घर नंबर, लायट, उदकाची पुरवण लेगीत दिलेली आसा, जाल्यार आतां कित्याक ही नोटीसी काडटा म्हणून थळाव्या लोकांनी प्रश्न केला. वेंचणूक आसता तेन्ना लोक जाय पडटात आनी आतां आमकां त्रास करतात म्हणून लोक बेजारल्यात. रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो उसगांवचो कार्यकर्तो तांची घरां मातये भुरवण करतले अशें म्हणून तांकां धमक्यो दिता असो आरोप उसगांवची पंच मनीषा नायकान केला. देखून मुखेलमंत्र्यान हातूंत लक्ष घालून तांचो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी तांच्यांनी केल्या. नोटिसा मारून गेल्या आमकां सांगनासतना येवन चिपकून गेले नोटिसा घरात. किती म्हणून मारले नोटीस? डेमोलिशन म्हणून घरा आणि पेपरार बी घातलेले मोठा म्हणून तुमची घरा. हय पंचायत आम्हाला हे दिलो आम्ही घरा बांधले न्हू. हा पंचायत जाऊन घर बांधला आम्ही विचारलेले न्ही तुमच्या जागा तुम्ही पंचायती आम्ही मागीर म्हणटा प्रूफ दिया. आता तुम्ही तोंडान सांगले म्हणटा की आम्ही बांधली, आता प्रूफ खंयचो दितले आमी? तोंडावयलो प्रूफ धरिना म्हणटात तुम्ही. तुम्ही सांगले म्हणून आम्ही गरिबांनी जागे घेतले आणि घरा बांधली न्ही. तेन्ना तुम्ही आम्ही विचारपाक गेले तेन्ना जर तुम्ही बांदपाचे ना म्हटले जाल्यार आम्ही फुडें सरनाशिल्ले न्ही. हां अजून गव्हर्मेंटाली प्रॉपर्टी कोमुदीची जागा जाल्यार ती प्रॉपर्टी तेंची तांकां दिवं जाय. आमी ओके मान्य करता. आमचे लोन घेतले न्ही आमी पेपर घेवन हातीन सांगता तुमकां आमी सगळे भाटकाराकडल्यान तुम्ही विकती घेतल्या? भाटकारान आमकां दिली न्ही जागा, आमी भाटकाराकडल्यान घेतले जागा. पण तरी असताना तुमकां आता अशें सतयता येवन लोरुंडा लोक न्हू हो भाटकार लोकांचो आम्ही घेऊन घरा बांधले. घरा बांधले लोरुंडा लोकांक न्हू कशी बाबा घेतले आरजीवाले सत्तेचा. बाकी कोण सतयना आमकां. इतली वर्सां आमी तरास काडून एक पैसो जमून दवरलो आनी ते आमी घेतले आनी बांधले आनी आतां रावता आमी. रावन आमची अशी परिस्थिती न्हू, आमच्या भुरग्या बाळांक कितें करपाचें? हेच लोक पयलीं मतां मागपाक आयले तुमचे कडेन काय म्हणटा? होय 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 हेच लोक आयले. आता तुमकां आता तेंच्यांनी आमकां त्रास करता ते. आमचे कितें व्हडले आमच्या कडेन पयशे ना, आमी एक पयस जमावन हे केल्या आनी आतां कितले फावटी कितें करपाचें आमी? खंय वचपाचें?
हे भायलो लोक म्हणता न्हू, भायलो लोक येऊनच गोवा भरला न्ही, गोंयचे लोक भायर ना. गोंयचे लोक भायर ना, गोंयचे लोक भायर आसात न्हू. हे मरे वॉर्डबाग म्हणून आसा, वॉर्डबाग उसगांव वडा कडेन वॉर्ड नंबर 4 पंचायतीन. हांगा पंचायतीन हांव पंच जावचे पयलीं हांगा प्लॉटिंग जालें, प्लॉट जावन सगळे विकून जाले. लोकांनी हांगा पेपरार एड येतकीर प्लॉट विकते घेतले. प्लॉट विकते घेवन लोकांनी घरां बांदली, घरां बांदून लोक रावपाक आयले. आनी आतां आरजी म्हणून तयार जाल्या. ही आरजी बरें करपाक तयार जाल्या काय लोकांचे पाड घालपाक तयार जाल्या खबर ना. आरजी म्हणून एक तयार जाली उसगांव, आतां रोहन नायक म्हणून तयार जाला आरजीचो व्हडलो लिडर. आनी नोटिसीचेर नोटिसी काडटा. आतां ताका कितें जाय तांचे कडेन चिरी मिरी काय तो मुद्दाम करता खबर ना. प्रत्येक हाका इलेक्शन तेकले काय ना तांकां नोटिसी येता, तांकां भंय घालतात की घरां डेमोलिश करतले म्हणून. तांणी हे पळय पेपर हाडले, ती म्हणटा आमी जागो विकतो घेतलो, घरां बांदतना तुमी पंचायत येना. आनी आतां जेन्ना इतली वर्सां जालीं, 5-6 वर्सां जालीं, घरां वयर चडलीं, तांची भुरगीं बारा लग्न जालीं, आतां नोटिसी येता, खंयची मामलेदाराच्या नोटिसी येता, तलाटी कडल्यान येता. आतां तलाटी बिलाटी इन्स्पेक्शन करून गेल्या. प्रत्येक खेपे तांकां भंय दाखयता की डेमोलिश करतले घरां. म्हाका दिसता ही पळय बी टीम म्हणटा आरजीची ती सारकी. आतां हे नोटिसी काडटा, हांकां धाडटले आतां बीजेपीच्या मिनिस्टरां कडेन पांया कडेन ते सगळ्यांक, आनी ते सेटल करतले. हांव कितें म्हणटा, ती रावतात न्ही, तुमकां मतां मारतात, सगळें मारतात, तरी लोकांक कित्याक त्रास करता. ही पळय सगळे बारीक लोक हांणी बाबड्यांनी भांगरां बिंगरां विकून सगळे आपले हांगा जागे घेतिल्ले आसा. कशे बाबडे दिसाक कामाक वचून पोट भरतात. आदोगादान फी फारीक करचे पडटा. कलेक्टर, पंचायत, मामले दीसभर ती बाबडी ह्या जाग्यां खातीर पासयो मारता. हांव मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की हे लोकांचे लक्ष घाल. हे तुजी ही मतां तुका मारिल्ले लोक हांगा यो पळय, हांगा रस्तो ना, बुडटात सामके. हांगा टायर भितर वता, गाडी घेवन येवपाची येना. भुरगीं बाळां बाबडी गाडी हातून स्कुलाक वता आसतना पांयार चिखलांतल्यान वता. ही तुजे उसगांवची वॉर्ड बागाची परिस्थिती. ही सगळी मतां तुजी. यो मातशें पळय हांगा कितें चल्लां तें. काकोरा कुडचड्यांतल्या नगरपालिकेच्या नगराध्यक्ष पदा खातीर प्रदीप नायक हांणी अर्ज दाखल केलो. हेर कोणी अर्ज दाखल करूंक नाशिल्ल्यान प्रदीप नायक हांची नगरपालिकेच्या नगराध्यक्ष पदा खातीर बिनविरोध निवड जावपाची शक्यताय आसा. आज कुडचडे काकोडा नगरपालिका हातून फॉर्म भरपाचे एक लास्ट दीस आशिल्लो, 12 टायम आशिल्लो. सो 12 जाली, कोणें दुसऱ्यान फॉर्म भरूना. तेन्ना प्रदीप सरान एकट्यानूच फॉर्म भरला म्हणून ऑफिशियली म्हाका दिसता तो कुडचडे काकोडा नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष म्हणून ऑफिशियली डिक्लेअर जाल्ले आसा. सारकें इलेक्शन फाल्यां जातलें. इलेक्शन प्रोसिजर जो आसा तो फाल्यां जातलो. फाल्यां तो सारको ऑफिशियली डिक्लेअर जातलो. पूण आज 12 टायम जालो म्हणटकीर कोणें फॉर्म भरूना म्हणटकीर तो ऑफिशियली डिक्लेअर जालो म्हणपाक कांय प्रॉब्लम ना. आतां म्युन्सिपालिटीक कितलेशेच दिसांनी एक एज्युकेटेड चेअरपर्सन मेळ्ळा. सो ताका लागून म्हाका खरेंच मनांतल्यान खोस भोगता की एज्युकेटेड मनशा बरोबर काम करपाचे एक वेगळी उमेद आसता. आमी जरी वेगळे वेगळे पार्टीचे असले जाल्यार म्युन्सिपालिटी जेन्ना कावन्सिलर्स जेन्ना येता तेन्ना आमी पार्टी फॉलो करना. नॉर्मली कावन्सिलान भितर आमी सगळे एक बरोबर रावन लोकांचे कामां जी आसा ती करपाचो प्रयत्न करता. डेव्हलपमेंटाचे जे आसता ते करपाचे प्रयत्न करता. सो तातूंत भितर आमी पॉलिटिक्स व्हडले इनवॉल्व करना, पार्टी पॉलिटिक्स आमी इनवॉल्व करना. त्या संदर्भान म्हाका प्रदीप सर जाले म्हणून खूब खोस जाता. कित्याक तुमकां सांगलें तशें की एक एज्युकेटेड नगराध्यक्ष खूब दिसांनी खुर्चेचेर बसला. सो आतां जी कामां जातली ती वेगळे तरेन जातली. जाल्यार लास्ट कितलीशीच दीस जाले कामां म्हणटा ती कांयच जायना आशिल्ली. हांगा झिरो डेव्हलपमेंट आशिल्लो. सो आतां एक आशेचो किरण दिसता की बाबा खंय तरी हांगा कामां सुरळीत जातली लोकांकय त्रास जावचे ना. आनीक बाकीच्यो ज्यो म्युन्सिपालिटीचे जे कामकाज आसा तेंय बरे भशेन सुरळीत जातलें. सो हांव म्हज्या वतीन प्रदीप सराक खूब खूब शुभेच्छा दिता. आनी तांची जी फुडली वाटचाल आसा ती बरे भशेन जातली आनी तातूंत भितर आमचोय आदार आनी आमचो सपोर्ट आसतलो. हांव तांकां एश्युरन्स दिता आनी तांकां ऑल द बेस्ट म्हणटा. वादळ आणि वाऱ्याक लागून कांय दिसा पयलीं मोर्ले हांगासर बाबलो मळीक हांच्या घराचेर एक आंब्याचें झाड कोसळिल्ल्यान घराच्या छपराचें बरेंच लुकसाण जाल्लें.
थळावी आमदार तशेंच गोंय रान महामंडळाची अध्यक्षा देविया राणेन ह्या कुटुंबाक आतां आधार केलेलो आसा. शुक्रार दीस 2:45 सुमार वारो येयलो व्हडलो आनी आमचे सगळे मजर पडले जे आंबो सगळो पडलो घराचेर सगळे डॅमेज जाले. तेन्ना आमकां सगळे कमीत कमी एक 10-12 लाख तरी लॉस जाले. आमची भुरगीं घरान आसली ती बरे अशें वाचली, थोड्याचे नळे पडले भुरग्यांचेर. बायल आमची भितर आसली, आयदनां धुवचें गेली भुरग्यांक घेवन. हांव हांगा भायर आसलो, आई तेवटेन आयदनां घासी. एटलीस्ट आमकां तितली खूब डॅमेज जाले, झाडां पडली, नळे पडले आनी सगळी लॉस जाली. मदत म्हणजे आमकां भाभी म्हणटा बाबाची दिव्या राणे तेणी आमकां थोडी मदत केल्या. तिजे हांव खूब उपकार मानता, कित्याक फुडाक आमचे सरपंच पंचांनी सुद्दां आमकां फुडाकार घेवन तेंचे कडेन व्हरान तेंची आमकां मदत मेळोवन दिल्लेली आहा. सद्या काल वतना आमी हाडली तेंच्या कडसून. तेणें सांगलें आमकां बाबीन की तूं भियो नाका, आमी फुडें तुमचो धाडलेले आहा. आमदारा तलाटेक सगळे रिपोर्ट सुद्दां सांगलेलो आहा. तेन्ना तूं कांय भिवपाची गरज ना. ह्यो आशिल्ल्यो गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो हे बुलेटीन मेळ्ळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. अशाच अपडेटेड खबरां खातीर सबस्क्रायब करा गोमंतकाचें यूट्यूब चॅनल आनी फेसबुकाचेर सुद्दां गोमंतक टीव्ही फॉलो करा आनी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.